आम्ही असतात पेढीच्या वाड्या कोरगाव हांगा असतात आणि स्मशानभूमी आसा आणि ते स्मशानभूमीचे रिकन्स्ट्रक्शनाचे कामाचे फाउंडेशन आयज MLA ते प्रवीण आर्लेकर आणि हांगाचे जे कमिटी मेंबर असतात आणि हांगा जे लोकल असतात त्याचबरोबर पंच मेंबरान हांणी घातलेले असतात। एकंदर ह्या स्मशानभूमीची जी कॉस्ट असतात 35 लाख असे ते सांगतात आणि हांगा एक व्यवस्थित आणि योग्य पद्धतीने एक स्मशानभूमी जातले असे त्यांच्यानी सांगलेले असतात। ह्या स्मशानभूमीक एक इतिहास असा आणि ह्या इतिहास सुद्धा हांगाच्या लोकलान उलोवप केल्लेले असतात आणि आयज एक ह्यूज अमाउंटाचो जो स्मशानभूमी जी आसा हांगा पेडच्या वाडा कोरगांव हांगा जाता आणि आयचे हेचे फाउंडेशन जाल्ले आसा आणि आता सध्या जी आसा त्याची कंडिशन जी आसा बिकट आसा। कॉन्क्रीट खंय तरी तुटलेले आसा, वयले पत्रे जे आसात कॉलॅप्स जाल्ले आसात। खूप रिपेरिंगाचे आसा काम, पण ह्याच्या पयलीं जे सरपंच आशिल्ले पयलीं तांच्यांनी आपल्या आणि हेर जेंच्यांनी मिळून हे इतले मेरेन तेंच्यांनी उबे केल्ले। आता खंय तरी हे डिमोलिशन करून नवीन स्मशानभूमी बांदपाचें काम जे आसा हातीन घेतलेले आसात। आयज कोरगांव पेटीच्या वाड्यार आयज आमच्या स्मशानभूमीच्या आयज फाउंडेशन स्टोनाक आयज आमच्या उपस्थित आसलेले आमच्या कोरगांव गांवचे ZP तशेंच माझे कोरगांवचे मेंबर्स तशेंच माझे सगळे भाव आनी आयज हांगासर आमी जमलेले आसा जे आयज कोरगांव कितलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता ही स्मशानभूमी बांदलेली, पूण हांगासर तेजी परिस्थिती आतां सारकी बिकट जाल्ली आसा। तेका लागून ही तेंच्यांनी फायल एज फास्ट करून हांवें तेंकां दिल्ली आसा आनी आयज हांगासर हे फाउंडेशन स्टोन आयज आमी घातलेलो आसा। खूब बरें दिसता की जे मेंबर्स आयज तशें ZP हे खूब बरें काम करता आपल्या गांवांक लागून कितें तरी न्यू उदरगत करपाची। तेका लागून अशेंच तुमी काम करचें जे आयज कोरगांव म्हणा नाका सगळ्या बाकीच्याय गांवांनी बरे मेंबर्स सरपंच हे सगळे आमच्या म्युनिसिपालिटी हे सगळे बरें काम करता। तशेंच काम करया जे आयज आमच्या डायनॅमीक CM हो आमकां प्रमोद सावंत हो बरो आमकां सपोर्ट दिता आनी असोच तेजो सपोर्ट आसचो पेडण्यांक लागून। आनी पेडण्यान जितली कामां आयज आमचे स्पिडीन चालू आहा तुमकां खबर आहा जे पळयता थंयसर रस्ते म्हणा नाका लायटी बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो तर इतले फास्ट आमची कामां चालू आसा आनी अशीच कामां आसतली। असोच जो पब्लिकाचो आयज सपोर्ट पेडण्यान जो आमकां आहा डेवलपाक लागून असोच तेंच्यांनी सपोर्टूय दिवचो। हेज्या फुडें जाता इतली फास्ट कामां आयज हांव करून घेतलो आनी जाता इतले बरें डेवलप करून हांव पेडण्यान दाखयतलो। इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। प्रण बाबा आता हे जे आसा हांगा कितें कितें फॅसिलिटी आसतले त्या फॅसिलिटी म्हणजे हे जे पळय पयलींचे आहा पळय ते डेमोलिश करून ते आसा न्यू शेड जातली आनी 2 तेंकां हे आसतले कंपार्टमेंट जे हे करपाक। तशेंच आयज ते जाल्यार सरावंडींग हेका कंपाउंड वॉल जातलो, पेवर्स जातले, हांगासर एक रूम जातलो तेंकां ते लाकडां बी दवरपाक, एक वॉश बेसिन आसतलें आनी तेका पेवर्स आसतले हांगासर 3 मीटर हे सगळे ते हितूनसून जातले। आम्ही आज कोरगाव पेटीकावडा वॉर्ड नंबर 8 नियर शाळेश्वर टेम्पल जी आमची क्रिमोटोरियम असली त्याचे अपग्रेडेशन आनी रिनोवेशन जे 35 लॅक्साचे काम आसा त्या कामा खातीर आयज आमी फाउंडेशन स्टोन घालता। आमच्या मदीं आसा आमचे पेडण्याचे लाडके आमदार तसेच लघु उद्योग विभागाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई आल्लेकर, तसेच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य रंगनाथ भाई कलशावकर, माझे पंच सदस्य उमेश चारी, देवीदास नागवेकर, तसेच उगये गावचे सरपंच सुबोध महाले, आमचे देवस्थानचे उपाध्यक्ष भास्कर शेट्ये, तसेच कमलेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रकाश शेट्टी आणि आम्ही सगळे ग्रामस्थ तसेच मीडिया। म्हाका दिसता खूब वर्सां जाल्ली आमच्या पेठेच्या वाड्यार 35 लॅक्साचे काम अजून जावंक नासलें म्हाका दिसता आनी आमकां ही सारकी गरज आसली जी स्मशानभूमीची आमी आमच्या अवस्था बघता। हांव धन्यवाद मागता की आमकां हे काम बेगींतल्या बेगीन करून दिला आणि हांव मागता की जे आमकां डेव्हलपमेंट जी आमकां ह्या 3 वर्सांनी जाली तशीच आमची फुडली डेव्हलपमेंटाची कामां ही अशीच चालू आसतली। आमकां ZP फंडासून भरपूर कामां जाल्या, आपल्या आमदारांनी आपल्या निधीसून आमकां कामां दिला। आमचो आतां जो हॉल आसा आमचो पंचायत हॉल तेचे आमी काम आतां स्लो स्टार्ट करता। म्हाका दिसता तें काम स्टार्ट जालें की आमच्या ग्रामस्थांक एक बऱ्यापैकी हॉल आमी दिवपाचो आमचे फुडले प्रयत्न आसतले। आमच्या स्मशानभूमीच्या रिपेअर रिनोव्हेशन कामाच्या निमित्तान हांगा आमच्यामध्ये असलेले आमचे आदरणीय लाडके आमदार असे प्रवीणभाई आलेकर सर आणि जे हस्तकला महामंडळाचे आहेत ते चेअरमॅन जावन तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित असतात ह्या वाड्याचे पंच मेंबर श्री लौकिक शेट्टी, तसे त्याच्याबरोबर आमचे देवीदास नागवेकर आणि हांगासर उपस्थित असलेले सगळेजण आमचे तसे पंच मेंबर उमेश चारी आणि हांगा असलेले सगळे ह्या स्मशानभूमीचो जांकां फायदो जाता ते हांगा सगळे नागरीक।
खरेंच बरें दिसता की सगळे जाण प्रत्येक कामां जी आसात ही देवळाचीच बी घेतात. पण त्याच बरोबर आयज आमकां देवळा इतलेंच हे स्मशानभुमीचें काम अत्यंत गरजेचें आसलें आनी खूब वर्सां हे काम पेंडींग आसलें आनी तें काम जेच्या हातीन जावपाक जाय तेच्याच हातीन जाता. तशेंच आयज ह्या कामांक सुद्दां निमित्त आमचे आदरणीय आमदार जाले की त्यांच्या अथक परिश्रमान तेंच्यांनी हीच कामां न्हू जायत्या जाग्यार तेंच्यांनी आमकां सुद्दां तेंची खूब हेल्प जाता. जे आमी आतां झेडपीचें काम म्हणटा पण झेडपीच्या प्रत्येक कामाक तेंचें योगदान भरपूर आसता. कित्याक तेंच्यांनी थंयसर जें कितें आसा जर कोणाक फोन करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय आनी तें काम जर फुडें बेगीन वचोंक जाय जाल्यार ते तेंच्या मुळेच आमचें सक्सेस जाता. आतां आमच्या येता त्या काळान आमी 2-3 कामां घेतले. आमचे जे प्रज्ञा हायस्कुलाचे CCTV आसतले ते तेंच्याच खंय तरी सहकार्यान आमचे फुडें वयता. तशेंच आणखी आमचे पाथवे आसात. परत रिपेर्स रिनोवेशन ह्याच वाड्यार एक शेखर टायल्साचे हेचे आमच्या पेवर्साचें काम येवपाचें आसा. अशी आमची खुबशीं कामां ह्या हेतूर जातात आनी ताका आमी खूब आभारी आसात आमच्या MLA आमच्या आमदाराक आदरणीय आमदार जे आसात तेंच्या सहकार्यान हे सगळें जाता. हांव परत देव बरें करूं म्हणटा आनी हेंय काम तशेंच तेंच्या हेतूंतल्यान हे आतां 35 लॅक्सचं जें काम आतां हे येयल्लें आसा थ्रू RD अशीच तेंचे कडल्यान ही कामां जावची आनी हांगासरलें जे डेवलपमेंट आसा हे इतले भरभराटीन आनी सामकें स्पिडीन वचचें अशें हांव मागतां. कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार कितें पयलीं केल्लेलें पळय ते बेस्ट एक अशेंच केल्लेलें कशें हे पंचायतीचे थ्रू अशें करूंक नासलें बेश्टे अशें केल्लेलें पंचांनीच केल्लेलें पण कशें केलें तें हांव नकळो पूण तेणेंच केल्लेलें. पयलीं आमचो रमेश शेटये पंच आसलो तेणें. पूण ही जी आमची मसाणभुमी आसा पळय ही खूब पयलीं पासूनची आसा. खूब म्हणजे खूब आनी ताका वेगळो इतिहास आसा. कित्याक आमचे एक पद्दत आसा सोडोवन हाडपाची म्हणून बरोबर ती थंय आमी थंयच करता. आमचे जरी शेटये समाजातले कोण जरी भायर सुद्दां खंय तरी मेले आसत भले अमेरिकेक म्हण आनी पण तांकां जी काय सोडोवपाची म्हण जी पद्दत आसा ती ह्या स्मशानभुमीन आमी करता. ओके हयसून एक तिका बरोच पूर्वी पासूनचो इतिहास आसा. आनी दुसरें म्हणजे एक आमी थंयच्यान आमचे एक जेवणी म्हण एक आमी प्रकार आसतो दोंगरार घालपाचो त्या सायडीनसून आमकां तेतूनसूनच वचूंक जाय स्मशानभुमीच्यान ते हे घेवन बरोबर अशें आनी कितकी वर्सां जालीं अशी म्हाका हांव तुका सांगूं शकना. कित्याक म्हाका जर 65 जाली हांव ल्हान आसतना पासून समज जालें थंयसून पळयला आहा. तेच्या पयलीं आनी कितली तरीच वर्सां जालीं आसतली म्हणजे बापायक सुद्दां आमच्या खबर नासली. ओके म्हणजे आयज तेचें रिकन्स्ट्रक्शन जाता किंवा हे जाता इतले वर्सां तेची कांयच डागडुगी करूंक ना काय ना डागडुगी म्हणजे कांयच करूंक नासलें कित्याक ती आमची शेटये समाजाचीच म्हूण आसली ती. बरोबर तेतून आनीक कोण भायले लोक हे नासले. ओके आनी ताका लागून आमी तुमकां सांगलें न्ही की पयलीं आमचो जो इतिहास आसा ताका एक वेगळो इतिहास आसा. आमचे आतां शेटये समाज म्हणजे शेटये आमचे भायर वाड्यार गांवकार वाड्यार रावता तेंचे सुद्दां कोणूय मेलो सुद्दां जाल्यार हांगा हाडून सोडोवपाची एक पद्दत आहा. आमी करपाक विधी आसता. हय ते विधी जे कितें आहा ते हांगाच करप ह्या मशानभुमीन. भले त्या मशानभुमीन तांकां जळयतात सगळें करतात पण हांगा हाडून करता आमी ते सगळें. ओके येस अशें म्हणजे आमचे देवाचे एक आयज प्रसाद जर करून जाय. त्या स्मशानभूमीचें काम जाता जाल्यार तुमकां कशें दिसता? आज खरीच त्याची गरज आसा. कित्याक आज पळयत जाल्यार सगळी कडेन मशानभुमी आसा पळय ती वचपाक वाट ना आनीक काय ना. आज जी करता पळय ही आमची आसली वाटबीट सगळें आसा ताका फक्त तिची डागडुजी करूंक नासली. कित्याक ताका थोडोसो म्हणजे तुमकां सांगल्या प्रमाणे ताका इतिहास आसलो आनी ताका लागून तो सगळो विचार करून आमी ताका एनोशीच दिवंक नासली. पण आतां विचार करून ते हांवें विचार केलो की आज तिची खरीच गरज आसा आनी ती त्याची थंय एक रूम किंवा जे आज नेसेसरी आज कोणूच मेळना ते हे करपाक बी सामान बी ते एक रूम करचो आनी कितें करचें म्हणून ती आमी पंचाक सांगून हांवें ती करून दिली. पंचायतून आज ह्या काय आम्ही रमेश सरपंच असताना त्या टायमार त्यांनी ही स्मशानभूमी केल्ली ती आता डिमोलिश जाय मोडो दिली म्हणून आम्ही रिनोवेशन घातली आणि आमदारान आमकां ते सपोर्ट करून आज झेडपी जावं जे कोण पंच आहात त्यांच्यानी आमकां सपोर्ट करून ही आज 35 लाखाची जी शेड आसा ती आज फुडें आमकां 2-3 महिन्या भितर कंप्लीट करून दितले आणि आमच्या लोकांची सोय आहा गैरसोय आहा ती सोय कंप्लीट करून दितले अशें आमी आमदारा कडेन मागता आनी त्यो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेकाय सांगता जाता ती पावसाच्या बेगी बी करून आमकां दिवची आमची सोय आहा ती गैरसोय आहा ती दूर करून आमकां फुडें जे आमचे कोण आसत स्मशानभूमी येणार तांकां बेगीच्या बेगी मार्ग मोकळो करून दिवचो इतकें सांगता. बाब तुमकां एक प्रश्न करता की हेच्या पयलीं ह्या मतदारसंघान डेप्युटी CM बी जावन गेले तांच्यांनी बी हेचेर लक्ष बी घालूंक ना कितें ना आमी तो विशय व्हरोंक नासलो कित्याक ती बांदलेली आसली न्हू त्या टायमार हे जावंक नासली डिमॉलिश जावंक नासली. आतां हेका तर ती आतां 2-4 वर्सां जालीं एक हे जायत आहा पडत आहा फुटत आहा मोडत आहा
ओके त्याच्या पयलीं जी मानली ती तशी काय व्हडलो सामको इफेक्ट जावंक ना. आता तुम्ही आता जे स्थानिक आमदार असतात त्यांच्याकडे तुम्ही हे केलं ओके रिक्वेस्ट केला ओके त्यांच्या मार्फत जाता. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी.